फाटल्या सुभाष शिरोडकरान बीजेपीत प्रवेश करतकीर आपले कार्यकर्त्यां समेत जो विकास जालो तो दोळे मुखार दिसता शिरोड्यात झपाट्यान विकास जालो 3 महिन्या भितर बायलां खातीर विकास जाल्लो आसा शेतकऱ्यां खातीर विकास जाल्लो आसा आणि अनएम्प्लॉयड यूथ आसा त्यांचे खातीर सुद्धा विकास चालू आसा जे मतदारसंघात प्रियोळा निवडून येवन 5 वर्सां मंत्रीपद सांभाळ्ळें त्या मतदारसंघात केरी या गांवां अजून उदक दिवना पर आमचे मानाधिक सांस्कृतिक मंत्री गावडे सरान सांगले की केरी गांवाक आपल्याक 1.6 MLD ट्रीटमेंट प्लांटाचे उदक केरी गांवाक दिवपाक अजून 2 वर्स लागतली म्हणजे अजून थंय टँकरांनी उदक सप्लाय करतात म्हणजे जे जाग्यार 5 वर्सां मंत्री म्हणून जेणे दीपक ढवळीकरान काम केलां थंय ते निष्क्रिय जाल्ले कारणान त्यांचो थंय पराभव जाल्लो आसा ते आता शिरोड्याक येवन आपले विकास करतले अशें आश्वासन दितात पण ऑलरेडी ते निष्क्रिय म्हणून थंय ते हरलेले आसात हेची नोंद घेवंक जाय आमी आता सुभाष शिरोडकर परत परत ह्या मतदारसंघात कित्याक जाय हाचे आमी नोंद करून घेवपाक जाय सुभाष शिरोडकर हे अस्तित्व जी व्यक्तिमत्व आसा ते सादे सुदे न्ही हे मोठे मोठे जे स्वामी विवेकानंद आसात जे आमचे गांधी आशिल्ले ज्या बरोबर आमचे गोंयचे कितलेशे लिडर आशिल्ले जे स्वातंत्र्य सैनिक आशिल्ले आनी मोठे मोठे जे लिडर आसात त्या नामनेवळा त्या यांच्या वळेरी बसपाचे असे लिडर आसात जसे भाऊसाहेब बांदोडकर आशिल्ले जसे पर्रीकर सर आसात असे मोठे मोठे लिडर आणि असे लिडर असतात ते लिडराचो अंत हो केन्नाच आसना लक्षात दवरात हांव म्हणन शिरोडकर सर इज द सिम्बॉल ऑफ युनिटी शिरोड्या येतालो बोरयेच्यान तेन्ना वाटेर एक रिटायर जाल्ली म्हाका बायल मनीस मेळ्ळी आनी एक आपल्याक म्हणपाक लागली मातशें शिरोड्या व्हरोन शिरोड्या ड्रॉप कर म्हज्या फाटल्यान बसली आनी म्हणपाक लागली टाकी बी वाडटा मरे आपूण म्हणपाक लागली आमगे शेजराक वाटल्या म्हणपाक लागली आनीक आपूण म्हणपाक दुसरे दीस तेंगेर गेली आपण म्हणले तेका विचारपाक लागले बायल मनीस ती जाणटी तुका टाकी दिल्या तूं मत कोणा मारतले गे आमगेले मत भाऊक तूं टाकी वाट नाल्यार आनी कितें वाट सुभाष शिरोडकरांचो शिरोडा मतदारसंघांतल्यान विजय हो निश्चित आसा आमी सगळे एकठांय रावन सरांक परत निवडून हाडया आनी गोंयच्या विधानसभेक आमची सगळ्यांची कामां करपाक धाडया इतलें सांगून म्हजे 2 शब्द सोंपयता हांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं आमच्या शिरोडा मतदारसंघा खातीर लायटीची तशेंच उदकाचे कामां भरपूर वेगान सुरू जाल्ली आसात गेली 10 वर्सां जे म्हैसाळ धरणाचे काम हांगा रेंगाळत पडिल्ले ते गेले म्हणजे भाऊ जेन्ना निवडून आयलो तेन्नाच्यान ते काम त्यांनी मार्गाक लायिल्ले आसा आणि ते टप्प्या टप्प्यान पूर्ण जायत आता शिरोडा आणि बोरी ह्या दोन्ही पंचायतीक आमकां काही दिसा भितरूच दीस म्हणटा काही दिसा भितरूच आमकां ते उदक हांगा मेळटले तशेंच बोरी पुलावयल्यान जी अंडरग्राउंड उदकाची लायन जी आसा पायपलायन काम सुरू आसा ते खूब वेगान काम सुरू जाल्ले आसा आमचे माननीय श्री मुख्यमंत्री हांच्या आधारान भाऊन हे एक पाऊल फुडें घातले आणि ही अंडरग्राउंड उदकाची पायपलायन हांगा मुखार वता आणि हे उदकाची जी समस्या आसा आमच्या शिरोडा वाठारांत ती रोखडीच सुटावी जातली एक भायलो उमेदवार शिरोडा मतदारसंघाचो न्हू जो मडकय मतदारसंघाचो आसा तो हांगासर आता उल्लेख जालो टाकी वाडटा पैसे वाडटा हांव सांगन दिसता म्हाका तुमकां मान्य आसतलो भायलो उमेदवार आज बहुजन समाज व सुभाष शिरोडकर आमी बहुजन समाज आमच्या बहुजन समाजाचेर फूट घालपाचे प्रयत्न हो करता आणि म्हणून हांव म्हणटा असले भायल्या उमेदवाराचेर आमी विश्वास दवरुपा ना प्रियोळ मतदारसंघात एकदा आमदार जालो लोकांक फसयले प्रियोळ मतदारसंघ हो ST समाजाचो
मतदारसंघ जास्ती लोक एसटी समाजाचे त्या वेळा लोक भुलले. सुरवातीक 1912 भुलले. तांणी जें कितें सांगलें ताचेर आश विश्वास दवरलो. पूण 1917 त्या लोकांक कळून चुकले हो मनीस कसो तो, आणि म्हणून गोविंद गावडेक त्या मतदारसंघाक परत निवडून हाडलो. ह्या मनशाक बसयलो आणि तो त्या मनशान त्या लोकांनी रिजेक्टेड केलो मनीस आज आमकां शिरोड्या मतदारसंघात येता आणि हे तुम्ही मान्य करतले? तर 1000 सुरुवात केल्ली गृहिणीक घराक आधार मेळचो म्हणून ते सरकार 5 वर्सां कंप्लीट न जायना आसतना ती स्कीम 200 रुपयान वाडयली आणि त्या 1200 रुपये केले. आणि ते अशी स्कीम करून तेच सरकार असताना वाडोवपी हे देशातले गोयचे पहिले सरकार जावन आसा. म्हणून म्हणटा भारतीय जनता पार्टी ही जनते खातीर आसा. जनतेन विचार करचो पडटलो कोण जाय. तुमचे खातीर काम करपी पक्ष जाय काय स्वताची बलसां भरपी पक्ष जाय. संधी साधू खूप आसात. 2012 जेन्ना सरकार जाले त्या वेळाचेर गोयची आर्थीक परिस्थिती खूप कठीण आशिल्ली. गोयच्या तिजोरेन पयसो नाशिल्लो. मनोहर भाईचे चाणक्य बुद्धीन त्याने सगळी स्किमीची सुरुवात केली. आता विकास करपाक जाय. जुवारीचो पूल तर आज मोठा फाल्यां मोठा अशी परिस्थिती आशिल्ली. केंद्रात काँग्रेसीचे सरकार आशिल्ले. जेन्ना गोयचे सगळे शिष्टमंडळ सगळे पक्षाचे पुढारी केंद्रात गेले आणि काँग्रेसी कडेन मागले आणि थंय दाखयले की गोयच्या विकासा खातीर पूल म्हणत रस्ते म्हणत सगळी हे जाल्ले आसा, तेन्ना त्या विकासा खातीर फक्त 3000 कोटी दिवचे. स्किमी खातीर न्हय. ज्यो स्किमी केल्या त्या स्किमीचे पैसे दिवपा खातीर न्हय तर फक्त विकासा खातीर मागले. काय एक दिले ना, परतून धाडले. जेन्ना 2014 केंद्रात नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाला भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आले तेन्ना मनोहर भाईच्या कुशाल नेतृत्वान नरेंद्र मोदी बाई कडेन वचून त्यांच्यानी आज जवळ जवळ 15,000 कोटी ह्या गोंयान हाडलेले आसात. शिरोडेच्या आयच्या ह्या सभेक माचयेर आशिल्ले तुमचे सगळ्यांचे लाडके आणि आज जांचो वाडदिवस आसा अशे श्री सुभाष शिरोडकर हांकां पयलीं हांव वाडदिवसाचें अभिश्ट चिंतन करतां. म्हणटकीर थंय ना हांगाय ना मागीर देशाची सेवा राष्ट्राची सेवा कशी करतली तो बाबडो एकलो नरेंद्र मोदी आणि थंय आंतरुणार आशिल्ले मनोहर पर्रीकर. मागीर कोणें करप तर ती देशाची सेवा? पण आमचे कडेन बाबा पिस्तॉलय जायना आणि त्या वताच्या रखरखान वचून उबे रावपाकय जायना. पण जर काळीच जर आसा जाल्यार आमचे कडेन एक तरी गजाल जातली. ती जातली काय ना ती तुमी ठरोवपाची. येता त्या निवडणुकीन कमळ दिसले बटन चिड्डुपाचो जाता काय ना तें जावंक जाय. ही राष्ट्रभक्ती. म्हजे कडेन तें जायना जाल्यार हें तरी जातलें. आणि म्हणून जर म्हाका जर राष्ट्रभक्ती दाखोवपाक जाय, म्हाका जर देशप्रेम जर आसा जाल्यार ह्या भारतीय जनता पार्टीक जर परत जर हाडपाक जाय, नरेंद्र मोदीक जर परत हाडपाक जाय, ताका थंय जर घेर सारखे कर म्हणपाक जाय. हांगासरले रस्ते हांगासरले पूल हांगासरले सगळे जर सारखे करपाक जाय, विकास जर करपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन एकच मार्ग आसा, भारतीय जनता पार्टी. आणि त्या भारतीय जनता पार्टीचो आमकां बटन चिड्डूचो पडटलो आणि आमकां हे विधानसभेन कमळ धाडचे पडटले. भारतीय जनता पार्टीचा म्हाका आयकूंक येना, म्हाका कान तपासचे पडटले दिसता. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की. ह्या जनतेचो आशीर्वाद घेवपा खातीर परत एकदा जनतेच्या दारान वचपाचो जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो योग्य निर्णय आसा. गोय विधानसभे भितर वचपा खातीर फुडल्या 1-1.5-2 म्हयन्या भितर इलेक्शनां जातली. शिरोडेच्या जनतेन परत एकदा निर्णय करचो पडटलो आणि हो निर्णय जशे वदर दामू बाब सांगतालो तसो विकासाच्या आधाराचेर आमकां कसो मुखार वचपाक जाय त्याच्या आधाराचेर हो निर्णय करचो पडटलो. आणि हो विकास कसो आसा कितें आसा त्याच्या बद्दलची माहिती आमकां दामू बाबान दिली. पूण हे सगळे करता आसतना आमकां ह्या मतदारसंघा भितर सुद्दां आमकां नेमकेपणान कितें जाय,
कशा पद्धतीने व मतदारसंघ मुखार वचपाक सोदता, आमचे हे ल्हानशे गोंय राज्य कशें मुखार वचपाक शकता ह्याचोय निर्णय आमकां सगळ्यांक करपाक जाय. विचार जे आसात ते विचार अत्यंत थोडक्यातच तुमच्या मुखार दवरता आसतना सगळे म्हज्या मोगा भावाक जे एक भावनेन, एक तळमळीन, एक आत्मीयतेन, एक मोगान म्हणटा तशें हांगसर सहभागी जाल्ले आसात, म्हाका म्हज्या वाडदिवसाची परबी दिवपाक 67 वर्सां कशी गेली, पयलींची 5 आनी 10 वर्सां एखादी कांय जाणीव ना जायत, पूण नंतरच्या 10 वर्सां नंतरची जाणीव जी आसा म्हणजे जवळजवळ 57 वर्सां एखादी विद्यार्थी म्हणून गांवची लायब्ररी सांबाळटा आसतना, एखादी तरणाटो म्हणून गांवचो टुर्नामेंट करून घेता आसतना, नंतर मागीर एखादी पंचायत मेंबर म्हणून, नंतर मागीर एखादी सरपंच म्हणून जी 57 वर्सां ह्या गांवांत अत्यंत गुण्या गोविंदान, अत्यंत मायेन, तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादान जी घालेली ती कशी गेली कळत ना. भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पक्षाचा, भारतीय जनता पक्षाचा. दोस्तानो, हांव बरोबर 27 वर्सां आशिल्लो, गांवचो सरपंच जालो आणि सहज कामाक्षीच्या कृपेन, जल्मीनाथाच्या कृपेन, शिवनाथाच्या कृपेन मनात आयले की ही सगळी जागा जी आसा पळय न्ही ती जल्मीनाथ कमिटी आणि आमची शिरोडची कोमुंदाद ह्या दोगांच्या सहकार्यान ही जमीन आम्ही पंचायतीक घेवया म्हणून. पंचायतीक घेवया म्हणजे कोणाक घेवया? गांवच्या लोकां खातीर घेवया, गांवच्या समाजा खातीर घेवया. या गजालीक आज जवळजवळ 48 वर्सां जाली, सॉरी 38 वर्सां जाली. 38 वर्सां पयलीं घेतिल्लो हो निर्णय की ह्या पोताक धरून ते त्या पोतापर्यंत कमलाबाई कडे पर्यंत घेतिल्ली जमीन आजच नाही, मुखाल्ली 100 वर्सां आमच्या लोकांच्या समाजाच्या सेवे खातीर सहज आणि सदीच आसतली अशा प्रकारची ग्वाही, अशा प्रकारची योजना 27 वर्सां आसतना राबयली. त्याबद्दल मला सामकें समाधान. हांव म्हणजे फाटली इतली वर्सां जो भोंगलो घुवलो ते एक स्वप्न घेऊन की गोंयाची 190 गांवां आसात, गोंयाची 13-14 शहरां आसात, हातूंत भितरले शिरोड्या मतदारसंघ हे 1 नंबराचे करतलो अशें म्हणून खूपशे प्रयत्न केले आणि तातूंत हांव अशें म्हणन की यशय खूपशे मेळिल्लें आसा. आणि म्हणून आज आमच्याकडे 7,000 कुटुंबां जे आसात ते 7,000 कुटुंबां कडेन उदकाची पायपलायन पाविल्ली आसा. आज ह्या 7,000 कुटुंबां कडेन लायट जी आसा ही पाविल्ली आसा. हे 7,000 कुटुंबां कडेन आज तांच्या वाड्यार रस्तो, तांच्या घरा कडेन रस्तो जो आसा हो पाविल्लो आसा. हे 7,000 कुटुंबां कडेन आज शिक्षण जे आसा पळय न्ही हे बरे पद्धतीन पावोवपाची ताकद म्हणजे सगळे कार्यकर्ते आसा पळय न्ही हांणी दाखयल्ली आसा. हे 7,000 कुटुंबां कडेन आज सरकाराच्या दरबारी जी योजना आसात ती योजना पावोवपाचें आज काम केल्लें आसा. विश्वास आसा की एकंदर सगळ्या मतदारसंघाचो विकास जावपा खातीर आमकां कमीत कमी सरकारा कडल्यान मुखाले वर्स 2 वर्सां भितर 100 कोटी आणि ह्याच मैदानाचेर आमकां 100 कोटीचे सेलिब्रेशन मुखाल्या 2 वर्सां भितर करचें पडटलें. हांव 2 दिसां पयलीं बाब विनय तेंडुलकर कडेन गेलो. हांगसर फाटल्यान जीम आसा पळय दिसता तें, हे जिमात तिळसांजच्या वेळार गरीब कुटुंबातले भुरगे काम करून तिळसांजच्या वेळाचेर 50, 150, 100 सकाळ फुडें सांजचे 150, 200 भुरगे येतात जिमात. जिमाचे साहित्य सादारणशे 15 वर्सां पयलीं हाडिल्लें. साहित्य पोन्नी जाल्लें आसा, जीर्ण जाल्लें आसा आनी हें साहित्य बदलपाक जाय आशिल्लें. म्हाका भुरग्यांनी पत्र एक दिलें की सर आमकां 5 ते 6 लाखां सुमार सामान दी म्हणून. हांव चिंतपाक पडलो 5 ते 6 लाख खंयचे हाडटलो काय म्हणून. 2 दीस 3 दीस विचार केलो की कसं जातलें आणि कामाक्षी देवीन सूचना केली की विनय तेंडुलकर आसा वचून मेळ अशें म्हणून. हांव विनय तेंडुलकर कडेन ल्हानशें एक पत्र घेवन गेलो आणि पत्राचेर बरयल्लें म्हटलें हांवें की सादारणशे 5 ते 6 लाखां सामान लागतलें अशें म्हणून. विनयभाई तेंडुलकरान आपल्याला क्लार्काक आपयलो पक्षाच्या हदी ऑफिसात आणि क्लार्काक सांगलें भाऊक आमकां सामान दिवपाक जाय, एक लेटर टायप करून घेवन यो म्हणून. क्लार्क लेटर टायप करून घेवन आयलो. विनय बाबान ताचेर सही मारली 2 मिनटां भितर आणि लेटर म्हज्या हातीन दिलें. आय वॉज शॉक्ड. म्हाका एक असो एक स्पर्श जालो की 15 लाख रुपया आमच्या भुरग्यां खातीर बा विनय तेंडुलकरान तागेले 5 कोटींतले हांगसर ह्या जिमा खातीर आमकां सुपूर्द करून दिल्या. दोस्तानो कितलें मोठें डिसिजन,
किती मोठे डिसिजन. हांव वता 5 ते 6 लाख मागपाक आणि ते भुरग्यांची कसरत लक्षांत घेऊन, भुरग्यांची उर्बा आसा ती लक्षांत घेऊन ते आमच्या जिमाक 15 लाख रुपये दितात. आमकां मुखाल्ल्या वर्स भितर निरंगाच्या जिमा खातीर काही पयशे हाडपाक जाय ते 5, 10, 15 लाख रुपया. दोघी खासदार खानाक खान लावन उबे आसात. दोघी खासदारा कडेन प्रोविजन आसा जे मुखारी परत मेळटले तुमचे मतदान जायना फुडें बाब नरेंद्र सावयकराक. ताणें आपले सगळे भाशणांत म्हटले की सुभाष भाऊ शिरोडकर आमी जिखपाक जाय. हांव म्हज्या वतीन आनी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांकां उतर दिता, जितली मतां सुभाष शिरोडकर पडटली किंबहुना तेज्याकय मायज मतां नरेंद्रभाई सावयकर तुमकां मेळटली. खासदार जावपाक आमचो आणि नरेंद्र मोदी आसा ताच्या आदाराक वचपाक थंय. नरेंद्र मोदी फाटल्या 50 वर्सांत मेळिल्ले हांव अशें म्हणून एक मोठे अमूल्य अशें रत्न, जांकां कळकळ आसा ह्या भारत देशांतल्या हर एक कुटुंबाची, हर एक शेतकऱ्याची, हर एक कामगाराची आणि हर एक तरणाट्याची. मुखार भावानो भयणानो, आयच्या मिटिंगेच्या निमित्तान आमकां खंयचो विकास जाय, आमकां भ्रष्टाचाराचो विकास जाय. हांव मुखाल्ले मिटिंगेक परत एकदां सांगतलो मागीर. भ्रष्टाचार पीडब्ल्यू भितर, भ्रष्टाचार इतर खात्या भितर आशिल्ले तांचे कडेन कितलो जाला म्हणटा तो. आयच्या मिटिंगेच्या निमित्तान म्हज्या सगळ्या गांवबागडे विनंती आसा. हांगसर 28,000 मतदान आसा. हे 28,000तल्यान आमकां म्हणजे म्हाका आणि नरेंद्रभाई सावयकर हांकां कमीत कमी 16 ते 18,000 मतदान जावपाक जाय आणि ते तुम्ही करतले अशी आशा बाळगिता आणि म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता. माचे वयले मानेस्त हाचो बर्थडे बॉय सुभाष बाब, बाकीचे सगळे मुखार आशिल्ले म्हजे शिरोड्याचे भाव भयणींनो, हांव आतांच बसला म्हूण प्रिपेर करूं ना, पूण सुभाष बाबान सांगलें म्हणून 1-2 उतरां उलयता. एकूच गोश्ट लक्षांत दवरपा जाय की आज सुभाष बाबाचो बर्थडे खातीर आमी सगळे हांगा जमा जाल्ले आनी मेळावा केल्लो आसा. हांव सुभाष बाबाक व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणून तेजे जे फुडले जे चिंतना शिरोडे लोकांनी चिंतलेले आसा की शिरोडा आनी बरें जावचें आनी शिरोड्या खातीर खुबशे कामाचे विचार सुभाष बाबाचे आसा. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी एकजुटीन सुभाष बाबा खातीर मन लावन काम करून येता ते इलेक्शन डिक्लेअर जावना पूण डिक्लेअर जातरी ताका पोतून निवडून आमचे BJPचे कमळाचेर तुमी सगळ्यांनी निवडून हाडची अशी विनंती करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. भारतीय जनता पक्षाचा, भारतीय जनता पक्षाचा आणि भारत माता की, भारत माता की. सगळ्याक मनापासून देव बरें करूं म्हणटा. हांव पळयतालो 5क लोक येवपाक लागलेले आणि सकाळी बी शिरोडा मतदारसंघातल्यान सगळे गोंयच्यान बाब सुभाष शिरोडकराक विश करपाक येवन लोक गेल्यात. हजारांनी लोक येवन गेल्यात. जेन्ना सुभाष भाऊ निर्णय घेतलो आणि त्याचे बरोबर बाब दयानंद सोपटेनू घेतलो आमदारकी सोडपाची आणि भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करपाचो. त्याचे पयलीं भाऊ सगळे आपल्या मित्र परिवार कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेऊनच ते फुडें सरले. त्यांची फक्त एकूच इच्छा आशिल्ली शिरोडा मतदारसंघाचो विकास, शिरोडा मतदारसंघाची उदरगत. आपल्या खातीर तेणे कांयच मागले ना, कारण हे सगळे घडले आसतना घडटना हांव तेका साक्षीदार आसा म्हणून हांव अभिमानान सांगता. काही लोक काही आरोप करतात, त्या आरोपा भितर कांय तथ्य ना. आज हांव जेन्ना सुभाष शिरोडकराचे ऑफिसाचे भारतीय जनता पक्षाचे शिरोडेचे कार्यालयाचे उद्घाटन करपाक गेल्लो तेन्नाच कळून आयले की सगळे समाजाचे लोक, सगळे धर्माचे लोक हे सुभाष भाऊच्या फाटल्यान आसात. कारण उद्घाटना येतनाच बाब दोपनीक बाग वाज मेळ्ळो, सलालुद्दीन मेळ्ळो, बाब चंद्रू गावडे मेळ्ळो, दोतोर पारकार मेळ्ळे आणि अन्य खूब जाण मेळ्ळे. ह्या हितूंतल्यान दिसलें की
सगळ्या समाजाचो पाठिंबो हो सुभाष भाऊ शिरोडकराक आसा. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जिए हजारों साल ये हमारी आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू भाऊ, हैप्पी बर्थडे टू यू. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जिए हजारों साल ये हमारी आरज़ू. 1978 समाजसेवेचो प्रवास सुरू जालो तो म्हटल्यार पयलीं पंचायत इलेक्शन जिखली नंतर आनी ताजे नंतर मागीर सरपंच गांवचे शिरोडा गांवचे सरपंच म्हणून आनी आज तागायत म्हणजे 1978 ते आज तागायत आज पर्यंत जे कितें तत्व घेवन किंवा जे कितें धोरणां घेवन किंवा जे कितें कल्पना घेवन ह्या गांवांत विकासाचें काम सुरू केलें तें आज पर्यंत चालू आसा. सुरवातीक जेन्ना आमदार जालो 1984 तेन्ना लक्षांत अशें आयलें की ह्या गांवांत उदकाची अडचण आसा, ह्या गांवांत लायटीची अडचण आसा, ह्या गांवांत रस्त्यांची अडचण आसा, ह्या गांवांत शाळांची कमतरता आसा, विशेश करून प्राथमीक शाळा. आनी ते मुळे 84 ते जवळ जवळ 2000 पर्यंत म्हणजे 16 वर्सां हे सगळे विशय सातत्यान पाठपुराव करून जवळ जवळ पूर्ण केले अशें म्हटल्यार जाता. आनी त्यामुळे आज हांव अभिमानान सांगूं शकता की शिरोडे मतदारसंघ जो आसा ज्या मतदारसंघात आज जवळ जवळ 7000 कुटुंबां रावतात, 7000 फॅमिलीज रावतात, त्या हर एक जवळ जवळ हर एक कुटुंबा कडेन उदकाची पायपलायन पाविल्ली आसा, लायटीचें कनेक्शन पाविल्लें आसा, बरे रस्ते तांच्या वाठाराक थंय पाविल्ले आसात. ह्याच 2 म्हयन्याक हांवें जवळ जवळ 50 रस्ते हॉटमिक्स केले ल्हान मोठे. अजुनूय 100 रस्ते हॉटमिक्स जावपाक जाय आनी म्हाका पूर्ण कॉन्फिडन्स आसा, खात्री आसा की हे सगळे येवजणी जे आसात ते हांव पूर्ण करूं शकतलो. ते मागीर उदका संबंधी आसूं, लायटी संबंधी आसूं किंवा रस्त्या संबंधी आसूं किंवा इवन घरदारां सुदारणा करपा संबंधी आसूं. आमच्या हातूंत हांगसर ओबीसी बहुजन समाज खूब मोठ्या प्रमाणात आसा आनी त्यामुळे तांची घरदारां जी आसात पळय ही सुदारपाक जाय. आनी हे सगळें म्हणटा आसतना जो बीज जी आसा उदरगतीची ती म्हटल्यार शिक्षण. हे शिक्षण जे आसा पळय तें हर एक कुटुंबात बरे पद्दतीचें बरे क्वॉलिटीचें येवंक जाय असो म्हजो सामको आग्रह आसा. आनी त्या अनुसार मागीर काही योजना ह्या म्हज्या मतदारसंघात राबयल्ल्यो आसात आनी त्या बरोबर मतदारसंघा भायरूय बी काही योजना राबयल्ल्यो आसात. विशेष करून म्हाका म्हणून दिसता तें अशें की बीजेपी सरकार जें गोंयांत आसा मनोहरभाई पर्रीकराच्या खालाक आनीक दिल्लीक जें बीजेपीचें सरकार आसा नरेंद्र मोदीच्या खालाक आनी अमित शहाचे जांकां मार्गदर्शन मेळत आयिल्लें आसा ते ह्या तिगांच्या कडल्यान एकंदरीत देशाचो सर्वांगीण विकास म्हणजे उदाहरणार्थ जेन्ना बजेट जालें हे देशाचें हल्लीच्याच त्या बजेटांत 12 कोटी शेतकऱ्या कडेन आदार पावप ते मागीर 6000 आसूं किंवा 8000 आसूं हो आदार पावप अत्यंत गरजेचें. म्हणजेच बजेट जें आसा तें सामाजीक समता सादपी अशें बजेट सादर केल्लें आसा. म्हाका अशें म्हणून दिसता की हे 2-3 लिडरांची हांवें जी नांवां घेतलीं अमित भाई शहा, नरेंद्र मोदी आनी मनोहरभाई पर्रीकर ह्या 2-3 लिडरांची भितर ताकद अशी आसा की सर्व समाजाक एक आपल्या बरोबर व्हरपाचें, सर्व समाजाची समता जी आसा पळय आर्थीक समता किंवा सोशल समता जी आसा पळय सामाजीक समता जी आमी म्हणटात ही मुखार व्हरपाची आनीक वयर काडपाची तांची ताक जी आसा पळय तांची कुवत जी आसा पळय इवन तांचें विजन जें आसा पळय तें खूब मोठें आसा आनी म्हणून हांव तांचे भितर सहभागी जाल्लो आसा. म्हाकाय मनांतल्यान खात्री आसा, विश्वास आसा की हांव बीन तांचे भितरलो एक सदस्य ह्या नात्यान ह्या गोंयच्या सर्वांगीण विकासा खातीर जेन्ना हांव म्हणटा की सर्वांगीण विकास इट हॅज टू बी नंबर 1 सगळे बाबतींत. ते मागीर शिक्षण आसूं, आरोग्य आसूं, आमचे स्वच्छता आसूं, आमचे रस्ते आसूं. उदाहरणार्थ खंयच्याय गोंयकाराक अभिमान दिसपाक जाय जेन्ना मांडोळी पुलाचेर आमी नजर मारतात आनी फेरफटको मारतात म्हणटात सो जुवारी पुला संबंदी बीन आमकां सादारणशें मुखार 1 वर्स 1.5 वर्स मातशें पासेस काडचें पडटलें जो पूर्ण जायना फुडें आमी सगळे गोंयकार अशें म्हणूं शकतले की येस आमच्या गोंयांत आमचे 2 हे मोठे पूल आसात जे समांतर पद्दतीन लोकांक सेवा दीत आयिल्ले आसा म्हणून. आयच्या दिसाच्या निमित्तान हांव म्हज्या सगळ्या मतदारसंघांतल्या भावांक परबी दितां की ह्या निमित्तान आमी सगळे आज मेळिल्ले आसात, आज सगळे आमी खुशीत आसात आनी तुमच्या ह्या खुशीत हांवूय बीन म्हजी खुशी व्यक्त करतां आनी एक उतर दितां की मुखाल्ले हयात बरी आससर, आरोग्य बरें आससर ह्या जनतेची सेवा, गोंयच्या जनतेची सेवा करपाची ताक
परमेश्वरा लागीं मागता म्हाका मेळूं अशें म्हणून आनी तेवर म्हजें जें कितें विजन आसा सुंदर गोंय कशें आसचें स्वच्छ गोंय कशें आसचें समृद्ध गोंय कशें आसचें ह्या संबंधी म्हजी जी कितें कल्पना आसा म्हजे जे कितें विचार आसात ते सगळे गोंयकारांनी पावोवपाक म्हाका तांक मेळटली सहकार्य मेळटलें म्हज्या सगळ्या मित्रांचें अशें हांव आशा बाळगितां म्हजी ल्हानशीं उतरां सोंपयतां देव बरें करूं.